पब्लीक इन्फॉर्मेशन जाल्यार तांच्यांनी इन्फॉर्मेशन मागला सो ते तांकां दिले जातले. तो कितें म्हणटा 2025 दिल्ली लेटर पूण न्यू कितें आतां गाडी घेतली तेजी तशें न्ही ते लेटर डिटेल डॉक्युमेंट हांव दिता मागीर तांकां. ते हें करपाक जावचें ना न्ही ते प्रायवेट डॉक्युमेंट म्हणटा डायरेक्ट आतां मिडिया समोर हांव कशें दवरतलो ते. साहेब अशें कितें आसा तो जो आरोप करता तो खरो आसा. तो म्हणटा की तुमी पयलींच्या हेजेर दिला आतांचे नाच म्हणटा तो. ताणें सरळ सरळ मिडियाचेर आरोप करून गेला तो. तुमी सांगा न्हू तुमचे ना कितें आसा ते म्हजे सारखे डॉक्युमेंट सारखे आसा. डॉक्युमेंटाच्या बेजाचेर तुम्ही चेक करून दिल्या ह्या वर्साचेच दिल्या. डॉक्युमेंट्स हांवें चॅक करून डॉक्युमेंट सारखे आसा म्हणून हांवें ते रजिस्टर केले. साहेब त्याने आनी एक पॉयंट काडलेलो की तुमी तेजे ऑफिसाचें इन्स्पेक्शन करू ना. खरेंच ते आसा वा ना हांवें तुमी सांगलें ना म्हणून. ज्या प्रोसिजरा प्रमाणे ते करपा जाय ते प्रोसिजरा प्रमाणे हांवें केल्ली आसा गाडी. जर प्रामाणीकपणान सगळें केलां जाल्यार ताका न्हिताले जे पळय शॉप इस्टाब्लिशमेंट पळय तो सांगता ते शॉप इस्टाब्लिशमेंट ते शॉप कोणाचे रेंटल काय कितें हें तो सांगपाक तयार ना. ताका पेपर पयलींचे पळय इवीच्या टायमार हांवें आयटीएन घेतलेले ते पेपर हांवें ताका दाखयले. तशेंच तो पेपर कित्याक दाखयना. जर तर कितें आसा पळय आयज ताका हांवें कितल्या पयशांक केल्यो हें सुद्दां स्पश्ट विचारला तुमच्या फुड्यान. येदे व्हडलें एलिगेशन कोण आयकून घेता तेचे वरसून सगळें सिद्ध जाता. तेजे कडेन काय ना उलोवपा सारकें आनी तो कांय स्पश्टीकरणूय दिवपाक शकना. कित्याक ऑलरेडी म्हाजे कडेन पयलींच्या बशीचे आरटीआय आसा. प्रदीप काकोडकर म्हाजो मित्र तेचे कडेन उलयला. तेणी म्हाका लापणीन आनीक ताका लेटर दिवं ना. आनी सगळें जर तुमच्या मार्फत जर लोकां पर्यंत पावता आनी तो जर खरो ठरता दाखोवपाक कित्याक कांयच ना न्हू. मेमो काडप बिडप सगळी प्रक्रिया चालू जातली आनी जर तर जायना जाल्यार मागीर कितें फुडें करप कशा रितीन फुडें म्हाका बरें कळटा. म्हणून हांव फुडें व्हरतलो. आयज उलोवन दाखयना व्हरतलो.